नमस्कार, प्रुडंट मीडियाचे खबराचे त्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. नोव्हेंबरासावन 15% बस तिकीट वाड. तिकीट वाडीक सरकाराची मान्यताय. ऑगस्टांत वाडिल्ली 10%. बसवाल्यांनी घेतली आनीक 5% वाडोवन. फळभाज्यो, दूध, कड्डण म्हारग जाल्ल्यान अन्नाच्या म्हारगायेचो दर पावलो 11.43%. सरकारान म्हारगायेचे आंकडे केले जाहीर. भाज्यो 25% म्हारग. आम आदमी जाम. मडगांवचे चौगुले कॉलेजीची हायर सेकंडरी बंद करपाक दिवचे ना. सरकारान निर्णय कळयलो चौगुलेचे व्यवस्थापनाक. शिक्षण मंत्री म्हणटा हो निर्णय म्हणल्यार एकाधिकारशाही. इफ्फीचे तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी गोंयांत. शुक्रारा म्हत्वाची बसका. इफ्फीचो मुखेल सोयरोय थारपाची शक्यताय. आनी खेळा मळार धेंपो जिखले आय लिगांतल्यो पयल्यो दोनूय मॅची. मुंबय फुटबॉल क्लबाक मारले 4-0 गोलांनी. रॅन्टी मार्टिन्साचो सेगीत दुसरे मॅचींत गोल. आता खबर विस्तारान. नोव्हेंबरासावन बसीची तिकीट 15% वाडटली. मात पयले 3 किलोमिटरांक तिकीट आसा तशीच उरतली. सरकारान पयलीं थारायिल्ली दरवाड खाजगी बसवाल्यांक परवडना जाल्ल्यान तांचे मागणे प्रमाण आनीक 5% वाडोवन दिल्या. सरकारान नव्या दरांक मान्यताय दिल्या. पेट्रोल, डिझेल आणि स्पेअर पार्टा सारकेल्यो हेर गजाली म्हारग जाल्ल्यान येरादारी खात्यान 1 ऑगस्टासावन तिकेट वाडोवन दिल्ली. मात खाजगी बसवाल्यांनी ही दरवाड मान्य केली ना. राज्य येरादारी प्राधिकरणाच्या 24 तारखेर जाल्ले बसकेंत बसवाल्यांक 15% म्हणजे फाटल्या 10%चेर आनीक 5% वाडोवन दिवपाचें थारलें. ह्या प्रस्तावाक सरकारा कडच्यान मान्यताय मेळ्ळ्या. नोव्हेंबरासावन तिकीट वाडटली. The 10% hike, these routes were not getting any benefit, so they have requested and accordingly re-revised पळय म्हणटा न्ही असो म्हणजे जो 15% ओवरऑल इम्पॅक्ट जावपा सारको 15% इन्क्रीजाचो एक प्रपोजल परत धाडलेलो तो गव्हर्मेंटान एप्रूव केलो. Today we will be sending it for notification, but all these rates will be effective once it is published in the official gazette. So might take about a day or two more. सध्या तिकीट आसा ती अशी. पयल्या 3 किलोमिटरांक 5 रुपया. 4 ते 9 किलोमिटरा फाटल्यान 60 पैसे आणि 10 किलोमिटरा सावन किलोमिटरा फाटल्यान 55 पैसे. नोव्हेंबर म्हयन्याच्यान वाडिल्ली तिकीट अशी. पयल्या 3 किलोमिटरांक 5 रुपया. 4 ते 9 किलोमिटरा फाटल्यान 75 पैसे तर 10 किलोमिटरा सावन किलोमिटरा फाटल्यान 60 पैसे. कदंबाच्या शटलाची तिकीट वाडटली. कदंबाच्या शटलाची तिकीट आसतली अशी. शटल सर्वीस नॉन एसी सद्याचो दर किलोमिटरा फाटल्यान 80 पैसे. नवो दर किलोमिटरा फाटल्यान 90 पैसे. शटल सर्वीस एसी किलोमिटरा फाटल्यान 1 रुपया 10 पैसे. नवो दर किलोमिटरा फाटल्यान 1 रुपया 25 पैसे. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. फळभाज्यो, दूध आनी कड्डण म्हारग जाल्ल्यान अन्नाच्या म्हारगायेचो दर 11.43%चेर पावला. सरकारान बिरेस्तार म्हारगायेचे आंकडे जाहीर केले. सरकारान दिले त्या म्हायती प्रमाण वर्सभराची म्हारगाय पळयल्यार भाज्यो 25% म्हारग जाल्यात. पळया तो रिपोर्ट. युरोपातल्या अर्थीक संकटा उपरांत एका वटेन भारताच्या अर्थवेवस्थेची वाड मर्यादीत जाल्या. ती 9%चेर पावपाची सोडून उरफाटे दिशेन 60% मेरेन पावत येता असो अदमास अर्थतज्ञ उक्तायतात.
तातूंतच आतां पेट्रोल, गॅस आनी डिझेला उपरांत फळां, भाज्यो, दूध, कड्डण असल्या सामान्य मनशाक लागपी नित्याच्या सामानाचे दर म्हारगायेची चट्टी काडटा. सध्या तो 11.43% पावला. पळयात वर्सभरान म्हारगाय कशी वाडल्या ती. म्हारगाय अशी वाडल्या: वस्तू, भाज्यो म्हारग 25%, फळां 11.96%, दूध 10.85%, तांतयां, मांस, नुस्तें 12.82%, कड्डण 9.06%. अन्न सोडून हेर गजालींची म्हारगाय 7.67% वाडल्या. बरो पावस पडिल्ल्यान अंदू अन्नधान्यांची म्हारगाय देंवतली असो अदमास केंद्रीय अर्थ मंत्रालया बरोबर शेतकी मंत्रालयूय उक्तायताले. पावसा उपरांत कांदो, गव आनी बटाट सोडल्यार हेर पिकावळीचे आनी सामानांचे दर देंवपाचे सोडून वाडतच आसा. पयलींच पेट्रोल आनी डिझेल वाडला. तातूंत युरोपांतले अर्थीक संकटाचो परिणाम जाल्ल्यान अजून मेरेन तरी फळभाज्यो आनी कड्डणाची म्हारगाय देंवपाच्या नजरेन अंदूच्या पावसाचो जाय तसो परिणाम दिसूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. मडगांवची चौगुले कॉलेजीची हायर सेकंडरी खंयचेच परिस्थितीत बंद करपाक दिवप ना अशें सरकारान थारायलां. तशें सरकारान चौगुलेच्या वेवस्थापनाकय कळयलां. उच्च माध्यमीक विद्यालय बंद करपाचो वेवस्थापनाचो निर्णय म्हणल्यार एकाधिकारशाही अशें शिक्षण मंत्री म्हणटा. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन चौगुले हायर सेकंडरी बंद करपाचो निर्णय चौगुलेच्या वेवस्थापनान घेतला. ह्या विशयाचेर शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सरातान बिरेस्तारा शिक्षण संचालकां वांगडा बसका घेतली. शिक्षणीक संस्था वेवस्थापनाक जाय तेन्ना बंद करपाक जायना अशें बाबूश म्हणटा. The government is seriously concerned about these developments and would like to inform all the stakeholders that government shall not permit management to take any drastic steps that shall deprive the opportunity and right of the students to seek admissions to the educational institutions of their choice. It may also be noted that educational institutions cannot be closed at the swift will of the management. There are no reasons cited by the management to close the school. As such, their intention appears to be autocratic and shall not be accepted under any circumstance. विद्यार्थ्यांच्या हिताची राखण करपा खातीर कायद्यान जे कितें शक्य आहा तें सगळें शिक्षण खातें करतलें अशें बाबूशान सांगलां. Government will do whatever is there within their powers to take the interest of the students into consideration. Okay. So let the parents be rest assured. No hasty decisions will be allowed to be taken by the management. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.